लुका प्रमाणे वर्तमान 28 ओळी 40 ते 50 आणि 100. जेजू जायरूसाचे दुवेक जिवींक उरता आणि रोगपात जाल्ले बायले बरी करता. जेजू परत आयलो तेन्ना लोकांनी ताका येवकार दिलो. सगळी ताची वाट पळोवन आसली आनी ओचीत जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून आपणागेर ये म्हूण ताका वरातूंक लागलो. कित्याक 12 वर्सांची ताची एकलीच धूव मरणाचे तोंडीर आसली आनी वेतां आसतना लोक ताका चेंचतालो. तेन्ना 12 वर्सां रोगतपात जाल्ली एक बायल आसली. सगळो आपलो दुडू वैजांक घालूनय कोणाच्याच वखदान ती बरी जायनासली. त्या वेळार जेजू फाटल्यान येवन ताच्या आवरणाचे देगेक तिणें हात लायलो आनी तिचे रोगोत वेताले ते रोखडेच थांबले. आनी जेजून विचारले, म्हाका कोणे हात लायलो? आपणे लावंक ना म्हूण सगळ्यांनी म्हणल्या उपरांत पेद्रून म्हळें, गुरुजी, तुजे भोवती कितली गर्दी आनी सगळो लोक तुका चेंचता. आनी जेजून म्हळें, कोणेय तरी म्हाका हात लायला, कित्याक म्हजे भितरलो एक गूण भायर सरला म्हूण म्हाका कळना. आपूण आतां सांपडलीच म्हूण पळोवन ती बायल कांपून आयली आनी ताच्या पांयां पडून आपणे कित्या पासत ताका हात लायलो आनी कशी त्याच वेळार आपूण बरी जाली तें सगळ्या लोकां हुजीर तिणें सांगलें. आनी ताणें तिका म्हळें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच घाल. तो उलयता थंयच आसतना कोण एकल्यान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन येवन हाका सांगलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास दिनाका. पूण जेजून हें आयकून चेडवाच्या बापायक म्हळें, भियो नाका, भावार्थ मात धर आनी तें बरें जातलें. घरा पावतच पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब आनी चेडवाचो आवय बापूय हांचोय भायर कोणाकूच आपणा बराबर भितर वचूंक ताणें दिलें ना. सगळो लोक चेडवा खातीर रडतालो आनी विलाप करतालो. पूण जेजून म्हळें, रडू नाका, चेडू मरूंक ना, तें न्हिदता. आनी लोक तें मेला म्हूण जाणो आसलो देखून ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक लागलो. पूण चेडवाच्या हाताक धरून ताणें मोठ्या ताळ्यान म्हळें, चेडवा, उठ. आनी ताचो जीव परत आयलो आनी तें रोखडेंच उठलें. तेन्ना ताका कितेंय खावंक दियात म्हूण जेजून सांगलें. चेडवाचो आवय बापूय थोटाकलो, पूण घडलां तें कोणाक सांगिनाकांत म्हूण जेजून तांकां आज्ञा केली.